1968 कोर्टान केस घातलेली आमच्या फावरार जाली. एकूय केस त्यांच्या फावरार जावंक ना, कोणाच्या परब कमिटीच्या फावरार जावंक ना. तेच्या उपरांत आमकां माजनगीच्या लिस्टान तेंचें नांव घालूंक जाय आसलेलीं, ती घालूंक ना. म्हणून आमी वाट पळोवन मागीर तांकां अरेस्ट कर म्हणून दिवचले केस घातली परबाक. सिव्हील कोर्टान. ती तेंच्यांनी 4 नांवां घातली. आमी तेजे हेर्स जे आसा तेच्यांनी एप्लिकेशनां केली आतां आमची घाल म्हणून. तर त्या 4 नांवाचेर कमिटीन नांवां घातल्या म्हणून म्हाजनांनी केस केल्या आनी गोंदळ सगळो करून दवरला. आनी आमी सीएमा कडेन गेले. 57 वर्सांचो रेकॉर्ड सगळो दिलो. तर तेणी 3 फावटी आफयता तुका म्हणून सांगलें आनी आफोवंक ना. म्हणून आमी कितें निर्णय घेतलो आतां की आतां हें इलेक्शन येयल्लें आसा, ह्या इलेक्शनाचेर बहिश्कार घालचो. ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करचें ना. कित्याक आमचो आरोप आसा आमदाराचेरूय आसा आनी मुख्यमंत्र्याचेरूय आसा. ते काना दोळो करता, मामलेदाराक कांय सांगना आनी हेचेर पळोवन सुद्दां घेना आमच्या ते म्हाजनगीच्या लिस्टान. एकंदर तुमचे कार्बोटकाराची मतां कितली आसा? 400 मतां.